माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. राज्यांत फोंडकुलांचे राज्य, संबंधित विभागाची आडनदर. शिरसय वाठारात मारून दवरिल्ले खड्डे आनी तातूंत पडपी बळींच्या घडणुकेचो घेतलो कोण दखल? थळाव्यांक पडला प्रश्न. बीड्स पिलानीच्या गोंय कॅम्पसात 9 म्हयन्यांत 5 विद्यार्थ्यांच्यो बळी. संबंधित घडणुकांचेर गंभीर हुस्को निर्माण. चल्ला कितें? लोकांक पडला प्रश्न. गोंयांत फक्त कोळशाक लागून चल्ला डबल ट्रॅकिंग. गोंय काबार करपाक वावुरता हो सरकार. गोंयाक ह्या ट्रॅकाची मात्तूय ना गरज. एनसीपीन वास्को जावपी डबल ट्रॅकिंगाक केलो खर विरोध. मुख्यमंत्र्यान चवथी आदी रस्ते जाग्यार घालपाचे दिल्ले उतर, पूण जाली ना उतराची पूर्तताय. पार्शेकार कामाक लागत केली पेड्ड्या रस्त्यांची दुरुस्ती. लोकांनीच करप काम तर संबंधित विभाग करता कितें? तिडकल्ल्या थळाव्यांचो प्रश्न. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पार्शे गणेशोत्सव मंडळान पार्शेच्या पेड्ड्या रस्त्यांची दुरुस्ती केल्या. 9 दिसांचो गणपती व्हरतना कांयच आडमेळी नाकात म्हणून पार्शेकारांनी हे पावल उबारले खंय. मुख्यमंत्र्यान चवथी आदी रस्ते जाग्यार घालपाचे उतर दिल्ले. तो उतरार रावलो ना म्हणून पार्शेकारच कामाक लागल्यात. पुराय गोंयान खड्डेमय रस्ते आसात. वचत थंय फोंडकुलाच दिश्टी पडटा. ह्या फोंडकुलाक लागून कितलेशेच अपघातय जाल्यात आनी कितल्याशाच जाणांचे बळी गेल्यात. 4 वर्सां आदी मुख्यमंत्र्यान चवथी आदी पेड्ड्यार रस्ते जाग्यार घालपाचे आश्वासन दिल्ले, पूण अजून मेरेन हे रस्ते जाग्यार पडूंक नाशिल्ल्यान गोंयकार बेजारल्यात. पार्शे गणपती विसर्जनाक पेड्ड्यार रस्ते हुस्क्याचे थारिल्ल्यान थळाव्या मंडळान रस्त्याची दुरुस्ती करपाचे थारायले. मेन रोड ज्या रोडांसून मोपा एअरपोर्टासून येणारे ट्युरिस्ट आसात, हांगासरले स्थानिक आसात, विद्यार्थी आसात, हांगासून जे रहदारी करतात तो हो मेन रोड चोपड्यापासून पेडणे किंवा मोरजे पासून पेडणे वचणारो किंवा इतर फुडें मागीर हायवे कनेक्ट करणारो. आमी हांगासर चतुर्थी पूर्वी एक पीसफूल डेमॉन्स्ट्रेशन केल्ले, पीसफूल प्रोटेस्ट केल्लो. ह्यो रस्तो त्वरीत चतुर्थी पूर्वी त्याची डागडुजी करची म्हणून. त्याच्या पयलीं 15 ऑगस्टाक हांगासर आमचो जो स्वातंत्र्य दिनाचो कार्यक्रम जाता त्या कार्यक्रमाकूय हांगासरल्या आमदारान आमकां वचन दिल्लें सगळ्या लोकांच्या फुड्यान की हो रस्तो आपूण चतुर्थी पूर्वी पूर्ण करतलो किंवा त्याची डागडुजी तरी करून घेतलो म्हणून. पूण चतुर्थी पूर्वी जाली ना ती. पीसफूल डेमॉन्स्ट्रेशन, पीसफूल प्रोटेस्ट करूनय जावना. आज गांवचो मोठो गणपती रजनी गणेशोत्सव मंडळाचो हो 49वो गणपती जो ह्या रस्त्यांसून त्याची भीमा खान मिरवणूक वयता. आणि अशा ह्या रस्त्याच्या परिस्थितीन जर पळयलें जाल्यार ही मिरवणूक काडता येयनासली. आणि म्हणून मंडळान हांव मंडळाचें कौतुक करता, कारण हांगासरल्या पार्शे रजनी गणेशोत्सव जे नवनिर्वाचित मंडळ आसा जे गेल्या वर्सा 2 वर्सां पयलीं ज्यांनी हो कारभार हातीन घेतला त्यांच्या तकलेनसून ही संकल्पना येयली आणि त्यांच्यांनी आज हांगासर ही खडी वगैरे हाडून त्यांच्यानी जो रस्त्याची तात्पुरती जी डागडुजी करपाचें येवजला त्यांच्या खरें म्हणजे हांव त्यांच्या खरेंच काळजांतल्यान कौतुक करता आणि मागता की सरकाराक आता तरी जाग येवची म्हणून. चतुर्थी जाली आणि गणरायांकडेही प्रार्थना करता की किंबहुना पुढची चतुर्थी येवच्या पयलीं तरी हो रस्तो हो लोकांक पूर्ण मेळचो आणि पुढची जी 50वी जी मिरवणूक आसतली ती ह्याच रस्त्यान बऱ्या दिमाखान वयची, ज्या रस्त्याचे आमी सादारण हो रस्तो एका टायमाचो हो वन ऑफ द बेस्ट रोड आसलो हो तालुक्यांतलो. आयज आमच्या गणपतीचो 9वो दीस
आणि आमचो सार्वजनिक गणपतीचो विसर्जनाचो दीस आणि विसर्जना दिसा आम्ही गणपती आमचो भगवतीच्या मंदिरा कडसून असो पंचायती कडसून असो मदल्या वाड्या कडसून हाडून त्या पाटो म्हणतात थंय आम्ही विसर्जन करता. पण जेव्हा गणपती आम्ही हयसून व्हरतलो जाल्यार रस्त्याची परिस्थिती बघल्यार एकदम वायट आसा. तेका लागून आमचे जे सार्वजनिक गणपतीचे जी मंडळ आसा तेंच्यांनी स्व खर्चान आपलो गणपती व्यवस्थित ह्या गांवचो बरो विसर्जन जावचो म्हणून तेंच्यांनी आयज स्वताहून हे खड्डे पुरपाचो उपक्रम घडोवन हाडला. हेचेर कोणीच आमचे हयसर लोकप्रतिनिधी असो नाल्यार गांवची पंचायत असो नाल्यार PWD असो हेंच्यांनी कोणीच लक्ष हेचेर दिवंक ना. पण आमच्या मंडळान ह्या कार्यक्रम करून हाडला जेणे करून आमचो ह्यो गणपती बऱ्या भशेन विसर्जन जावपाचो. रस्तो कमी आणि अख्ख्या रस्त्यावर खड्डेच जास्त आसा. आता आयज पारशा म्हालांतलो एक व्हडलो गणपती म्हणून येता कारण फुडल्या वर्सा ताका 50 वर्सां कंप्लीट जाता पुराय येता. तर हे 9 दिसाच्या गणपती आयज आमी बघूंक गेल्यार आमी ती मिरवणूक काडटा. देवूळ आसा आमचे पारशे देवूळ मदल्या वाडा अशें एक रावंड आमी तेची मिरवणूक काडून तेचे आयज विसर्जन करता. तर हे एका गणपतीचे विसर्जन करतना जर आमच्या रस्त्याची अशी दुर्दशा आसा तर हे रस्त्यार आमी तो गणपती व्हरोंक शकना कारण एक मोठी जबाबदारी आसता. गणपती पुजलो म्हणून जायना तो बऱ्या प्रमाणे विसर्जन करपाची सुद्दां एक मंडळाचेर एक हे आसता जबाबदारी आसता. आयज तीच आमी पार पाडूंक जाय जाल्यार आमकां ह्या रस्त्याची एक दुर्दशा पळोवंक येता. आनी तेच खातीर हे रस्त्यार आयज मंडळान असो निर्णय घेतलो की हो रस्तो फूल जो आसा जेची एकदम वायट कंडिशन जाला ताका आमी एक खडी हाडून तेच बुजोवपाचो प्रयत्न करता. कारण सरकारी यंत्रणा आयज खंय तरी फेल जाता कारण हे काम चवथी पयलीं जावंक जाय आसलें. गेले खूब पावस गेलो आणि हो रस्तो एकदम वायट कंडिशन आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख. राज्यांत फोंडकुलाचें राज्य चल्लां. वचत थंय फोंडकुलां तोंड उक्ती करून जीव घेवपाक बसल्यात. ही फोंडकुलां रस्त्याचेर आसूं वा खंयच्याय संबंधीत विभागान आपल्या कामा खातीर काडला आसत ती पुरोवपाची जापसालदारकी कोणाची? शिरसय वाठारांत मारून दवरिल्ले खड्डे आनी तातूंत पडपी बळीच्या घडणुकेचेर चड उजवाड घालपी ही खबर. शिरसय वाठारांत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान खड्डे मारून दवरला. या खड्ड्यांनी सुणे वा गोरवा पडटात हाचेर संबंधित यंत्रणेची आडनदर साबार प्रश्न निर्माण करपाक लागला. पावसात या फोंडकुलांनी उदक भरता हातूंत मुकी जनावरां पडटात. आता मनीस पडपाची वाट पळयली वता काय कितें? जिवीत हानी जाल्या उपरांतच संबंधित विभागाक जाग येतली वय? लोकांचो जीव इतलो सवाय जाला काय कितें जी इतली आडनदर केल्ली वता? तिडकिल्ले थळावे प्रश्न करपाक लागल्यात. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बिट्स पिलानीच्या गोंय कॅम्पसात धक्कादायक घडणूक उप्रासपाक लागल्यात. एका वर्सा परस उण्या काळात खास करून 9 महिन्यात 5 विद्यार्थ्यांची कूड सापडल्यात. हालींच बिरेस्तारा कॅम्पसात 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयिल्ल्याचे दिसून आयले. हाका लागून समाजामदी प्रश्न निर्माण जाल्यात. हे कित्याक घडटा आनी ह्या संबंधित घडणुकांची मुळावी कारणां सोदून काडपाचे यत्न करतले चल्ल्यात लोकांक प्रश्न पडला. डिसेंबर 2024 सेकंड इयर विद्यार्थ्यांक मरण आयले. ताचे उपरांत मार्च 2025 थर्ड इयर दुहेरी पदवीचो विद्यार्थी, मे म्हयन्यात MSCच्या दुसऱ्या वर्साचो विद्यार्थी, ऑगस्टात अर्थशास्त्र आणि संगणक विज्ञानाचो विद्यार्थी आणि सप्टेंबर 2025 नवो पिडेस्त मेळ्ळो तेन्ना ताची सुरवात जाली. दरेक घडणुकेक लागून कॅम्पस समाजाक हुस्को जाला आणि तातडीचे अनुत्तरीत प्रश्न उप्रासल्यात. ह्यो घडणुको कित्याक घडत रावतात?
कुटुंब, इष्ट आणि शाळेतले कर्मचारी हे दुःखात आसात. मुळाव्या प्रश्नाचे अस्तित्व आणि तांकां हाताळटाय काय ना हाचे विशीं आशिल्ल्या अनिश्चिततायेक लागून अनेक प्रश्नचिन्ह वाढला. अधिक माहिती सयत पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. अशा सिरीज ऑफ जे मरण पावलेले भुरगे आहात याचे कारण कितें, वेदर देर एज्युकेशन प्रॉब्लम, प्रेशर आहा जावं आनी कितें आहा हे पुलिसांनी चॅक करचें पडटलें. कारण कितें हे शोध लावचो पडटलो, कित्याक की पेरंट्स, लोक आनी सगळे जनता हेचेर कन्सर्न रेज केला आनी हेंचेर पुलिसांनी हेचेर कारवाई करपाची गरज आसा. नवे उपाय असले तरी विद्यार्थ्यांक मरण येवपाचे प्रकार चालूच आसात. संरक्षण यंत्रणा स्थापन जातली जाल्यार ह्यो घडणुको कित्याक कायम उरतात. दरेक घडणुके खातीर चौकशी सुरू करतात, पूण ह्या चौकशेंतल्यान खऱ्या अर्थान कितें दिसून येता? नमुन्यांक मान्यताय मेळटा, अधिकारी पद्धतशीर कारणां दाखोवंक शकतात, वा ह्यो चौकशी मुक्तपणान सोपयतात. कसलोच व्यवहारीक उपाय मेळनात आनी ह्या मरणा विशीं निश्चित जापो केन्ना मेळटल्यो हे लेगीत म्हत्वाचो मुद्दो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, लिंचेमिनेचे आनी वैष्णवी साळगांवकार. गोंयांत फक्त कोळशाक लागून डबल ट्रॅकिंग जाता. 2008 वर्सा हांवें जमीन संपादनाची फायल न्हयकारिल्ली. ते वेळार दिगंबर कामत खुद्द मुख्यमंत्री आशिल्ले. भाजपाच्या आदल्या मुख्यमंत्र्यानूय ह्या ट्रॅकाक विरोध केल्लो आनी अजून लेगीत लोकांचो डबल ट्रॅकिंगाक विरोध चालूच आसा. गोंयांत जावपी डबल ट्रेकिंग हो फकत कोळशांक लागून जाता. गोंय काबार करपाक लागून हो सरकार वावुरता. आदल्या मुखेलमंत्र्यान हाचो पर्दाफाश केल्लो, तांचोय विरोध आसलो, पूण आतां हो सरकार आपलोच फायदो पळयता. हो सरकार फकत गोंयकारांक फटोवपाक उठला. गोंयाक ह्या ट्रॅकाची मात्तूय गरज ना, तरी लेगीत हो ट्रॅक जाता. एनसीपीन पत्रकार परिशद घेवन वास्को जावपी डबल ट्रॅकिंगाचेर खर टिका केला. आयज एक आमचे हे डबल ट्रॅकिंग कोल हो आयज आमच्या वास्को शहरान हो डॅम जाता. एक हब कशें करून दवरलेलें आसा. आयज ह्या हेजेर आयज कोलाचेर आमी तर उलयतले जाल्यार हांव आयज मनोहर आदलो चीफ मिनिस्टर बाबा मनोहर पर्रीकराचो आयज उगडास करता. ताणें एक स्टेटमेंट केल्लो आनी म्हाका दिसता तुमी देखून आयकलो तो स्टेटमेंट की आपूण डबल ट्रॅकिंगाचेर इन फेवर ना म्हणून, आनी डबल ट्रॅकिंग आपण नाका म्हूण. हाका सगळो खोल हाडून हिंगासान ट्रान्सपोर्टेशन करतले काय म्हणून. सरी तर तेजें तो कमिटमेंट दिल्लो तो तुमी फॉलो अप कित्याक करूं ना? तेजेर तुमी कित्याक वचना? जेन्ना ते चीफ मिनिस्टरान मिस्टर मनोहर पर्रीकरान आदल्या चीफ मिनिस्टरान जरी तर म्हणलेलें आपण डबल ट्रॅकिंग नाका जाल्यार आयज तेजेर हें डबल ट्रॅकिंग जालें कशें आनी जावपाकूच दिवपा ना म्हणटालो. जेन्ना हांव मिनिस्टर आसलो तेन्ना म्हाका एक रेल्वेची एक फायल येयल्ली दॅट दे वॉन्ट टू एक्वायर द लँड म्हणून फॉर डबल ट्रॅकिंगाक. हांवें म्हणलें आमच्या वास्को नाकाच, मडगांव देखून नाकाच. हांवें तेजेर रिमार्क मारलो नॅगेटीव. वास्को आयज वास्कोचो आमदार म्हणटा आपलें दुयेंत आहा, आपणाक कोल आपले चलेक नाका. अरे नाका जाल्यार कित्याक जाय तुमकां? आयज आमच्या ह्या कोलान जाय तो लोक, जाय ती मनशां, जाय ती भाव भयणां आयज सोंपोन गेल्या. आनी तरी पूण जाय, आनी तरी पूण तुमी देखून म्हणटा की आमकां हो कोल हो सारको बॅड, हो आमकां कोल नाका. जाल्यार तुमकां अरे तुमच्याय फॅमिलीक सांबाळपाक करा मरे, दुसऱ्याकूय करा मरे, दुसऱ्याकूय बेनिफीट जावं दी. कित्याक गव्हर्मेंट मुखार येवन सांगून ना, बोबाट मारना? गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. शुक्रारा येल्लो अलर्ट जारी केल्ल्यान आयएमडीच्या उटंगराच्या पावसाविशीं शांत सप्तकाचो अदमास उक्तायला. सप्तकाच्या शेवटाक उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसली तरी आयएमडीच्या म्हणण्या प्रमाण उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय उणी आसा. फुडल्या कांय दिसांत गोंयांत हलको ते मध्यम पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 5 सप्टेंबराक कांय कडेन उटंगराचो पावस पडटलो खंय. चडांत चड तापमान 30 ते 31 डिग्री सेल्सियस मेरेन आसतले जाल्यार उणें तापमान 24 ते 25 डिग्री सेल्सियस मेरेन स्थिर जातले. आर्द्रतायेची पातळी चड उरतली. शुक्रारा येल्लो अलर्ट. सप्तकाच्या शेवटाक हवामानाची शिटकावणी ना. हलको पावस पडपाची शक्यताय.
कांय कडेन पडटलो उटंगराचो पावस. तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगस.